that she should have been given a post as a minister or maybe any other post like a speaker or something like that, at least to respect the women in the assembly. Today there is no voice of the women in the assembly. And not only now, she should have been elected earlier also, which I think Kottaling constituency is missing her a lot. She's been honest and she's proved her honesty in the assembly as well as in the constituency. So I strongly feel she should get a post as a minister first or as a speaker. जे सरकारान जे आता जे सरकार जे फॉर्म केल्ले माननीय डॉक्टर प्रमोद सावंत जो चीफ मिनिस्टर जाल्ले तेंचे कडेन आमी मागता कितें पयलीं कितें प्रॉब्लम आसले म्हणून आमचे मॅडम आमची एकूच एक मॅडम आमचे एकूच एक बायल मनीस आमचे जे हितून BJPचे हितून आसा तांकां कसले हितून एक पोस्ट मेळना एक मिनिस्ट्रीन मेळना कसले हितून मेळना आतां तरी आमी मागता आमचो माननीय CM डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे कडेन मागता कितें एक आमचे मॅडम जे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युशन जिखून येयल्ल्या तांकां बरें कितें तरी एक एक्चुली एक स्पिकराचे पोस्ट ना डेप्युटी स्पिकर कितें तरी एक पोस्ट दिवपाक जाय कितें आनी हांव म्हाज्या हिशोबान म्हाका दिसता शी इज फीट फॉर अ स्पिकर पोस्ट बिकॉज शी इज ओन्ली लेडी शी कॅन डू समथींग शी इज क्वॉलिफायड शी कॅन डू समथींग फॉर गोवा एंड फॉर ऑल्सो फॉर कोर्तालीम कॉन्स्टिट्युन्सी तो हांव मागता परत आनी एकदां आमच्या CMा कडेन आमचे माननीय CM गोंयचे म्हणजे डॉक्टर प्रमोद सावंता कडेन की मॅडमीक खंयचे तरी एक पोर्टफोलियो दिवपाचें. गोंयांत 50% जे मतदार आसा ते महिला आसा आनी त्या नात्यान म्हाका अशें दिसता की आमचे कुट्टाळचे आमदार एलिना साल्दाना जे आसा तांकां एक तरी मिनिस्ट्री नाजाल्यार एक स्पिकर नाजाल्यार डेप्युटी स्पिकर तरी आमच्या सरकारान दिवचे अशें आमी जाणात की आमचे पर्रीकर भाई सदांच महिला बद्दल आदर आशिल्लो आनी महिला सशक्तीकरण जावचें गोंयांत अशें तांकां दिसतालें ताणें ह्या खातीर खुबशे योजना जशें की गृह आदार मागीर लाडली लक्ष्मी आनी विधवा खातीर पेन्शनूय ताणें स्टार्ट केल्लें सो ते बेजाचेर हांव आमचे भारतीय जनता पार्टी आमचे नवे चीफ मिनिस्टरा कडेन तेच भशेन आमचे जे वरिश्ठ अधिकारी आसात BJPचे तांचे कडेन मागता की तांच्यांनी एक मिनिस्ट्री नाजाल्यार स्पिकर ना तर डेप्युटी स्पिकर तरी मॅडम एलिनाक दिवचो अशें दिवपाची ती खरी गजाल बट ह्या जे दिवपाचें आसा पळय न्ही ते एकल्याच्या पार्टीचेरूच ना आमच्या BJP पार्टीचेरूच ना जे कोएलिशन गव्हर्मेंट जे कोएलिशन जे पार्टनर आसा पळय तेंच्यांनी विचार करपाक जाय की मॅडम एक बायल मनीस ओके आनी बायल मनशाक खंय तरी एक रिस्पेक्ट दिवपाक लागून आनी बाकीचे जे लोक जे आसा बायलो जे आसा पळय तेंची एक रिप्रेझेंटेशन दिवपाक लागून तेंचो विचार आसपाक कित्याक एकूच बायल ती पावरान आसा ओके आनी तेंच्यांनी दिवपाचें अशें